आरोंदेकर वाडो हरमला शेनवारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात साहिल शंकर नायक आणि ताचो चुलत भाव दीप नायक हांकां मरण आयलें। अपघातात दोगांय भावांक मरण आयिल्ल्यान हरमल वाठारांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां। ताका लागून वाठारांत जावपी सगळ्यो शिवजयंतीच्या कार्यावळी रद्द केल्यात। तशेंच ह्या प्रकरणात आयतारा पुलिसांनी कार चालक नरेश गंठुला आणि बंदी राजशेखर या तेलंगणाच्या पर्यटकाक अटक करून गुन्यांव नोंद केलो। गोय महाराष्ट्र सीमेवयल्या पुलीस चौकीक आता नवो साज मेळटलो। सुमार 44 लाख रुपया खर्च करून पुलीस आउटपोस्ट इमारतीचे नूतनीकरण करपाचो प्रस्ताव आसा। आयतारा जाल्ल्या सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ जालो। भाजपाच्या कट्टर कार्यकर्त्यांक तांच्याच सरकाराच्या भ्रष्टाचाराचो बळी पडचो पडटा। न्याय मागपा खातीर भाजप कार्यकर्त्याकूच आपल्या सरकारा आड उच्च न्यायालयात झगडचे पडटा असो आरोप काँग्रेसीन केला। भलायकी खात्यान भलायकी केंद्राच्या देखरेखे खातीर निविदा मागयल्यो, जातूंत सगळ्याक कमी बोली लावपी भाजपाच्या कंपनी भायर मारली। सध्या काँग्रेसीचे आमदार भाजपाचे सरकार चलयतात देखून भाजपाचे कार्यकर्ते चेपल्यात असो आरोप आदलो गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशयावयल्यान वेळसावची ग्रामसभा बरीच तापली। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हो केंद्र आणि राज्य सरकाराचो विषय आशिल्ल्यान हो विषय सुटावो करपाक पंचायती कडेन अधिकार ना। देखून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले जाल्यार सगळे राजकीय पक्ष तशेंच थळाव्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो अशें काँग्रेसीचो फुडारी ऑरविल डोराडो हांणी सांगलें। अडवलपाल मायनिंग ब्लॉका खाला निश्चित केल्ली जनसुनावणी रद्द करची अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी केली। मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIP म्हणल्यार पर्यावरण आघात मूल्यांकन रिपोर्ट खोटो आणि गांवाक काबार करपी आसा असो दावोय लोकांनी करून ह्या अहवालाक विरोध केलो। पणजी मळा हांगच्या हनुमान देवस्थानाची
जाणा आयतारच्यान सुरू जाल्या। अंदू हो 93वो जात्रोत्सव। ह्या वेळार भाविकांनी व्हडा आंकड्यान हाजेरी लावन हनुमानाचे दर्शन घेतले। जाल्यार सकाळ सावन वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी जाल्यो। धारगळेत 2 खामांकडे प्रस्तावित उड्डाण पुलाचे काम सरकारान बेगोबेग करचे। ह्या वाठारांत दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा। तिठो आशिल्ल्यान अपघाताच्या प्रमाणात सेगीत वाड जायत चल्ल्या। ताका लागून सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। उड्डाण पुलाच्या कामाक कळाव करीत जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या निवासस्थानाचेर धडक मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिल्या। शेनवारा बांबोळे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचे नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकरान काडिल्ल्या एका नोटाक लागून बोवाळ। हे नोटात ताणें बरयल्लें की सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका भायले गाडेकार जे उदक वापरतात ते एसटीपीचे वेस्ट उदक, ताका लागून हे गाड्यांचेर खातात सादुरकाय बाळगात। ते उदक पिवपाक वा रांदपाक योग्य ना। हाची सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाच्या सगळ्या मुखेल्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी दखल घेवची आनी त्या गाड्यांचेर कितें पिवपाक वा खावपाक वचचें न्हय। आता हो नोट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत आमी थंय प्रत्यक्ष पळोवणी करपाक गेले जाल्यार थंयच्या गाडेवाल्यांनी एसटीपीचे उदक वापरतात हो दावो पुरायपणान न्हयकारलो। काय पुरावो नासतना सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचे दोतोर असो नोट कसो काडपाक शकतात? बारीक लोकांक काबार करपाचें हें कारस्थान म्हणून थळाव्या लोकप्रतिनिधींचो आरोप आसा। फेब्रुवारीचे मध्यारूच अंदू म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकी वाडल्या। गजाल हुस्क्याची। दर वर्सा म्हादयच्या उदकाची पातळी कमी जायत आसा। तज्ञ म्हणटात बेसुमार वृक्ष तोड, म्हादयचे पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी कर्नाटकाचे कळसा प्रकल्पाक लागून थंय उदकाची पातळी पडटा। फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला। इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान सत्तरीत फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा। कांद्याच्या शेतकऱ्यां खातीर एक व्हडली खबर आसा। केंद्र सरकारान कांद्याच्या निर्यातीचेर आशिल्ली बंदी काडली आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ले समितीन कांद्याची निर्यात करपाक मान्यताय दिल्या। देशांत कांद्याच्या वाडट्या दराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान कांद्याच्या निर्यातीचेर बंदी घालून 31 मार्च 2024 ही मुजत थारायिल्ली, पूण मुजती पयलीं बंदी काडिल्ली आसा।
गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यातर्फे आयोजित होत आहे एक दिमाखदार सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षपूर्तीनिमित्त 18 फेब्रुवारी व 19 फेब्रुवारी 2024 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान डिचोली गोवा इथं 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत किल्ला बनवणे स्पर्धा, संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा व वेशभूषा स्पर्धा. 19 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता शिवप्रभात फेरी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते सप्तकोटेश्वर मंदिर नार्वेपर्यंत. संध्याकाळी 4:30 वाजता ढोल ताशा लेझिम व दिंडी पथक. शोभायात्रा बोर्डे वडाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानपर्यंत. संध्याकाळी 6 वाजता मान्यवरांचं स्वागत तथा संबोधन. संध्याकाळी 6:30 वाजता डिचोली व मय्ये भागातील ज्येष्ठ नाट्य कलाकारांचा सन्मान आणि 7:30 वाजता कलारंजना मुंबई निर्मित मराठी पाऊल पडते पुढे हा दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम. कोणीही चुकवू नये असा ऐतिहासिक सोहळा. सर्वांनी जरूर या. जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव. काँग्रेसीचो वरिष्ठ फुडारी आणि मध्य प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि ताचो पूत नकुलनाथ हांचे कडेन भाजपात येवपा खातीर चर्चा सुरू आसा. हाका लागून काँग्रेसीच्या गटांत खवदळ पडिल्लो. मजगतीं कमलनाथ भाजपात आयिल्ल्याची खबर फटीची आसा अशें भाजप फुडारी तेजिंदर पाल सिंग बग्गा हांणी सांगलां. 1984 ह्या वर्सा शीख विरोधी दंगलीत आरोपी कमलनाथ हांकां भाजपात घेवचे ना अशें तांणी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर पोस्ट करून सांगलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सावंत हांचो दिल्ली दौरो पावर पॅक थारला. एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षण, दोट्टी नागरिकत्व ह्या महत्वाच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्या वांगडा चर्चा केली. वेस्टर्न स्वॅम्पेन हे स्थलांतरीत सवण्याक लागून शेतांचे लुकसाण जाता म्हणून मायना कुडतरीचे माकाजन वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांचो दावो. आतां मेरेन सुमार 50,000चे अर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचो शेतकारांचो दावो. हे लुकसाणीक लागून शेतकी खात्यान कितें तरी आर्थीक आदार करचो म्हणून शेतकाऱ्यांची मागणी आसा. मडगांव शारांत जावपी येरादारीच्या कोयणीचो सुटावो जावचो म्हणून रिंग रोड बांदिल्लो, पूण दोनूय वाटेच्यान पार्किंग केल्ल्यान येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. तशेंच अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. शेनवारा वेगान येवपी टॅक्सी कारीन दुचाकी चालकाक धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक किरकोळ दुखापत जाली. ताका लागून बेगोबेग रिंग रोडाचेर स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
मुरगांव बंदराचेर हाडिल्ले बॉक्सायट फाटल्या 10-12 दिसां सावन तशेंच पडून आसा. हो म्हाल गोंयच्यान बेळगांव व्हरपाचो आशिल्लो, पूण थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून तो अजूनय मुरगांव बंदरातूच पडला. देखून ह्या संदर्भात थळाव्या आमदाराचेर पुलीस कागाळ करपाची मागणी आतां जावपाक लागल्या. पारसे खाजनकुंडो बांद प्रकल्पाची बिकट स्थिती आसा. हे बांदाचे सुशोभीकरण केल्या उपरांत थळाव्या पंचायतीन पुराय दुर्लक्ष केला. जाल्यार कांय तवनास भुरग्यांनी बियरीच्यो बाटल्यो फोडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. सांजेच्या वेळार जाणटी तशेंच भुरगीं हे बांदाचेर चलपाक खेळपाक येतात. देखून खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. ताका लागून बेगोबेग CCTV कॅमेरा बसोवचे नाजाल्यार पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड एक दीस उपासाक बसपाचो निर्णय आदले नगरसेवक भगवान हरमळकर हांणी घेतला. सोमारा शिवजयंती दिसा ते उपासाक बसतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिल्ल्या संकुलात सोरो विकपाक शिवमोगीचो विरोध आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी करपी निवेदन फाटले 19 जानेवारीक शिवमोगींनी पालिकेक दिल्ले. सांत-आंद्रे मतदारसंघात जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बेकायदेशीर बांदकाम प्रकल्पाविशीं मागणी करूनय कागदपत्रां मेळनात असो दावो आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. जो मेरेन बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बांदकाम प्रकल्पाची कागदपत्रां मेळनात तो मेरेन नगर नियोजन कार्यालयातल्या ठिया आंदोलन फाटीं घेवचे नात. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान सोमार मेरेन सगळ्या कागाळीची जाप दितले अशें सांगलें. उपरांत रातच्या 2 ठिया आंदोलन फाटीं घेतलें आणि सोमार मेरेन जाप मेळना जाल्यार परतून आंदोलनाक बसतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. तिसरे टेस्ट मॅचीत इंग्लंडाक 434 धांवड्यांनी हारोवन भारतान इतिहास रचलो. टेस्ट मॅचीत क्रिकेट इतिहासांतलो हो भारताचो सगळ्यांत व्हडलो जैत थारलो. इंग्लंडा आड जैत मेळोवपा खातीर भारताक 557 धांवड्याचें व्हड आव्हान आशिल्लें. मात इंग्लंडाचो दुसरो डाव 122 धांवड्यांनी गरत केलो. भारता खातीर यशस्वी जयस्वाल हांणी द्विशतक केलो जाल्यार रोहित शर्मा आनी रवींद्र जडेजा हांणी शतक केलो जाल्यार गिल हाणें पयल्या डावांत 91 आनी सरफराज खानान 62 आनी दुसऱ्या डावांत 68 धांवड्यो केल्यो.
भारतातल्या चड लोकप्रिय मुख्यमंत्र्या संबंधी एक सर्वेक्षण केले. हातूंतल्यान काडिल्ले निष्कर्ष मजेशीर आसात. या सर्वेक्षणाच्या नुसार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चड लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यां मदीं दुसरे सुवातेर आसात. योगी आदित्यनाथा उपरांत पयले स्थान कोण आसा असो प्रश्न जायत्या जाणांक पडला आसतलो. पयल्या सुवातेर हें नांव कांय प्रमाणात अजापीत करपी. सर्वेक्षणा प्रमाण ओडिशाचो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सगळ्यांत लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्पश्ट केला. ताका 52.7% रेटिंग मेळ्ळें. दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या योगी आदित्यनाथाक 51.3 लोकप्रियता रेटिंग मेळ्ळा. आसामचे मुख्यमंत्री हिम्मत विश्व शर्मा तिसरे सुवातेर आसात. ताची लोकप्रियता रेटिंग 48.6 आसा. आदले काँग्रेसीचे अध्यक्ष राहुल गांधीची पूर्व पश्चिम भारत जोडो न्याय यात्रा चालू आसा. सध्या ताचो प्रवास उत्तर प्रदेशांतल्यान वता. शेनवारा ताचो प्रवास वाराणसींतल्यान बेदोहीक वचपाचो आशिल्लो, पूण अचकीत राहुल गांधी आपल्या लोकसभा मतदारसंघ वायनाड हांगासर वचपाक भायर सरलो. अचकीत भोंवडी सोडपाचें कारण कितें असो लोकांक हो प्रश्न पडलो. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी जयराम रमेशान राहुल गांधीच्या वायनाड भेटी विशीं म्हायती दिली. हे विशीं ताणें एक्साचेर पोस्ट केलो. वायनाडात राहुल गांधीची गरज आसा. आयतारा दनपारां 3 वरांचेर प्रयागराज सावन परतून यात्रा सुरू जातली अशी म्हायती तांणी दिल्या. वेस्टर्न डिस्टर्बन्साक लागून देशातल्या कांय वाठारांनी आयज आनी फाल्यां वादळी वाऱ्या सयत व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. AMDच्या अदमासा प्रमाण वेस्टर्न डिस्टर्बन्साच्या प्रभावाक लागून पंजाबात 18 ते 20 फेब्रुवारी मेरेन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आनी हेर राज्यांनी 19 ते 21 फेब्रुवारी मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. वेस्टर्न डिस्टर्बन्साक लागून देशाचे तशेंच राज्याचे हवामान बदलत आसा. आयज राज्यातल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. कोकण सोडल्यार राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. विदर्भ, मराठवाडा सयत मध्य महाराष्ट्रात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. सत्तरी तशेंच काणकोण तालुक्यांत आपली लोक संस्कृती लोकांनी अजून तिगोवन दवरिल्ली आसा. गोंयच्या सांस्कृतीक क्षेत्रांत काणकोण आनी सत्तरी तालुक्याचें आतां मेरेन एक व्हड योगदान आसा. सत्तरीत लोककला महोत्सव 2024 व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार सत्तरींतल्या लोक कलाकारांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान लेगीत केलो. भलायकी खात्यान काडिल्ल्या टेंडरा वयल्यान काँग्रेसीन आयतारा पत्रकार परिशद घेतली. काँग्रेसीच्याच कार्यकर्त्यान ह्या टेंडरा खातीर अर्ज केल्लो. मात तरी आसतना भाजप सरकारान ताका कांयच तेंको दिलो ना. हाच्या वयल्यान काँग्रेसीचो आदलो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें भाजप सरकाराचेर बरेच उतरांचे फार पेटयले. तेच बरोबर जे कोण काँग्रेसींतले आमदार भाजपात गेल्यात ताकाच लागून भाजप सरकार हे काँग्रेस चलयता अशी टिका केली आनी भाजपान गेल्ल्या आमदारांची स्कॅमां भायर काडली. कांद्याच्या शेतकऱ्यांक व्हडली खबर आसा. केंद्र सरकारान कांद्याच्या निर्यातीचेर आशिल्ली बंदी काडली
आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या समितीन कांद्याची निर्यात करपाक मान्यताय दिल्या. देशात कांद्याच्या वाडट्या दराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान कांद्याच्या निर्यातीचेर बंदी घालून 31 मार्च 2024 ही मुजत थारायल्ली, पूण मुजती पयलीं बंदी काडिल्ली आसा. गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यातर्फे आयोजित होत आहे एक दिमाखदार सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षपूर्तीनिमित्त 18 फेब्रुवारी व 19 फेब्रुवारी 2024 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान डिचोली गोवा इथं. 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत किल्ला बनवणे स्पर्धा, संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा व वेशभूषा स्पर्धा. 19 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता शिवप्रभात फेरी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते सप्तकोटेश्वर मंदिर नार्वेपर्यंत. संध्याकाळी 4:30 वाजता ढोल ताशा लेझिम व दिंडी पथक. शोभायात्रा बोर्डे वडाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानपर्यंत. संध्याकाळी 6 वाजता मान्यवरांचं स्वागत तथा संबोधन. संध्याकाळी 6:30 वाजता डिचोली व मय्ये भागातील ज्येष्ठ नाट्य कलाकारांचा सन्मान आणि 7:30 वाजता कलारंजना मुंबई निर्मित मराठी पाऊल पडते पुढे हा दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम. कोणीही चुकवू नये असा ऐतिहासिक सोहळा. सर्वांनी जरूर या. जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव. भारत देशाचे काय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे डबल 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 इंजिन सरकार. आयला उमेदीची हिला स्वप्न जाता साकार, चारी दिकांनी करता उदरगत आमचे गोय सरकार. जीण ही सुखाची पावल ही यशाची, भिरात कसली नीत सरकाराची. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे भारत देशाचे काय राज्याचे डबल इंजिन सरकार. अटल सेतू आणि जुवारी पूल, मोपा एअरपोर्ट घालता सगळ्यांक रे फूल. रस्ते, बायपास, सबवे, हायवे, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सामके फूल. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. गोवा टुरिझम GTTC पर्यटन झाले एकदम इझी. उदरगतीचो व्यवसाय करून शेतकरी नुस्तेकार फुल ऑन बिझी. मैदान कॉम्प्लेक्स बांधले स्टेडियम, कॅमेरा दाखयता खेळगडे दम. फुगडी घुमटांचे वाजता रिदम, विश्वकर्मा फेडटा लोकांचे श्रम. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. वॉटर डिपार्टमेंट उदकांचे ट्रीटमेंट, मेळटा उदक आमकां सामकें क्लियर. डेव्हलपमेंट सगळ्याक PWD चे, भविष्याचेर आतां नो फियर. बसी इलेक्ट्रिक सोलार पॉवर, ग्रीन एनर्जी तूं हमखास वापर. वेस्ट मॅनेजमेंट करता गव्हर्नमेंट, कचऱ्याचो रे आतां सगळो वावर. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे.
आमचे GMC डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड केली, आयुर्वेदातूय जाल्या सफल, सायक्लॉन शेल्टर्स नवी केली उभी, नवे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उचल्या पावण्यार व्हेलो, शिक्षणाचो दर्जो आत्मनिर्भर जाता युवा गांवांत दिल्लो, हायवे नवी स्किमी आर्थीक पालो दिलो, पारंपारीक व्यवसायाक सगळो आधार केलो, सायबर सेल, पिंक फोर्स, स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स, गोंयकारांची सेफ्टी टॉप मोस्ट ऑफ कोर्स. राखूंक तुमचे आमचे मान सन्मानाचे, परजैता जगभर आता कुर्तूब गोंयकाराचे. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे, भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे. डबल डबल